Gesù fa questo gesto, lavare i piedi. Fa un gesto da schiavo. Lui che aveva tutto il potere, lui che era il Signore, fa il gesto di schiavo. E poi consiglia a tutti, fate voi questo gesto fra voi, cioè servite l'uno all'altro. La Chiesa vuole che il Vescovo lo faccia tutti gli anni, una volta all'anno almeno per Giovedì Santo, per imitare il gesto di Gesù e anche per fare bene con l'esempio anche a lui stesso, perché il Vescovo non è il più importante, il Vescovo deve essere il più servitore.
सुरवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. A36 पेज नंबर 20. A36. बापाचो तूं मोकोरताय, आमची मोदेची सुदारताय, ओ मोगोळ कुडीन वाचताको, आपले जिवीत तुका भेटो, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगून सारता. 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 सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्यायची मिसाची भेटेन सगळ्यांक तुमकां. ह्यायची मिसाची भेट सोपून गेल्ले मारिया मानुएला फेर्नांडीस तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता फादर आर्नोल्ड माझरेलो हाच्या उगडासाक देवान ताकाय सर्गीच्या सुखाक फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. केजिया फेर्नांडीस आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आंजेला बारेटो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच सगळे जे बोणकोणींत आसात आनी बोणकोणींत वावर करतात तांचेय पासत आयज मागुया. हे सगळी आमची मागणी. ओगीच रावन इल्लोसो वेळ जेजू मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे हो याज्ञीक आनी रॉक साक्षी ताची परब मनयता. आनी खेरीत भाशेन बोणकोणींत रावून गोराब्या पासत आपलो जीव ताणें दिलो. हे आयज मानून घेवन आमकांय आमचे गोराबे घोट आनी विस्वासाचे तशेंच आमचे जण एकल्याचे आपोवण्याक आनी आपोवण्याक थीर रावूंक आमकां आयज उलो मारता. पूण जायते पावटी आमच्या गोराब्यान अविस्वाशीपण भितर सरला. जायते पावटी आमच्या आपोवण्यांनी थिराय उरूंक ना. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेक तुज्या याज्ञिकाक आनी रॉक साक्षाक निश्कळोंक आंकवार मारयेच्या मोगान तुवें भरलोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशाक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशें मरो पर्यान तुज्या पुता जेजू सारकीं जावं ताचे विनवणेन फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. इजिकेल प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, जेजुजाल्यान तुका फावो ते प्रमाणे हांवें तुका लेखलेलो केलो. कोरार पर्यान मोडून तुज्या सुपुताची तुवें बेपरवा केली.
तर तुजे तरणाटपणांत हांवें तुजे कोडें केल्लो तो कोरोलाचो हांव उगडास कोत्तलो आनी सासणांक तोखता तसलो कोराल हांव तुजे कोडें इश्टापतलो. आनीक तुजे कोडें केल्ल्या कोरोलांत ना तें हांव कोत्तलो तेन्ना मुणगे तुज्या व्हडल्यांक आनी ल्हानांक पयलीं कडसून तांकां तुज्यो दुवो कोत्तलो तेन्ना तूं तुजे उनीत तुजे आदल्या कर्तुबांचो उगडास कोत्तली आनीक तुका लज भोगतली. तुजे कोडें हांवें नव्यान कोराल इश्टापलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं ओळखतली. म्हणटच उगडास करून लज दवर आनीक तुजे लजेन आनीक केन्नाच तुजें तोंड उकडचें नाय. कित्याक तुवें केल्लें तितलें हांवें तुका बक्षिलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. परतून म्हणया. तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल. ताजे हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सर्वंडार. सर्वणेचे झरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. आमचो जबाब. तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताज्या नांव गायात. सगळे पर्जांक पळयात ताजी कौतीक कर्तुबां. ताजी श्रेश्ठ परतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रिथिवीचेर तीं कळयता गाजयता. सियोनान रावतेल्यांक गितां गायनां करात. आनंदाचे उलास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. उदगाराक उबे रावया. Soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy. मनशाचें उतर कशें न्हय पगत देवाचें उतर कशें ते देवाचो निरोप मानून घेयात. Soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy Sarvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. फारिझेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर औरंबाग जावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवयक बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. ताणीं ताका विचारलें, तर लग्न म्हणण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली,
तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण ओरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परदुवार करता. शिसांनी ताका म्हळें, बायल येताय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी जाप तांकां दिली. हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात, आनी सर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजूची शिकवण जी आमकां दिल्या, क्रिस्ताची शिकवण जी आमकां आसा ती संपूर्ण शिकवण. पूण ही जेजूची संपूर्ण शिकवण सगळीच गुणांनी भरलेली. ती संपूर्णयेन पाळलेलो मनीस एकलोय मेळचो ना. खंय ना जाल्यार खंय ही अपूर्णाय आमचे भितर आसा. पूण ही शिकवण जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत जिवंक आमी जाता तितलो प्रयत्न करता. तातूंत भाग्योनपण आसा. देवान करार केलो आनी देव आपल्या कराराक सदांच विस्वाशी. जशें हांवें पयल्या वाचपान देव उलयता, न्हयच फकत ह्या जिवितान जशें लग्न जाता आसतना एक घोव आनी बायल, एक बायल आनी दादलो एकामेकाक संवसारान जिवी आसो पासून विस्वाशी रावंक, मोग करूंक आनी मानान लेखूंक भास दितात, करार करतात एकामेका लागीं. पूण देवाचो करार फकत जिविताकूच न्हय, पूण सदांच तोखता तसलो. तो केन्नाच काबार जायना. आनी ह्या कराराक देव केन्ना अविस्वाशी जायना, सदांच विस्वाशी. लग्न जेन्ना जाता तेन्ना हो करार एक बायल आनी दादलो एकामेका लागीं करता. आयच्या दिसाक प्रश्न ह्या फारिजेवांचो हो करार मोडूंक जाता. दुबाव ते जेजू लागीं शिकूंक आयिल्ले अशें न्हय, पूण जेजू कसाक लावंक, टेस्ट करूंक आनी ताका फारावंक. आनी जेजूचो जबाब पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेक तावन वचून हो जबाब जेजून दिलो. कराराक विस्वाशी रावप कितलें गरजेचें. देव जे भाशेन विस्वाशी आसा ते भाशेन एका घोव बायलेन वो जी कसलोय संबंद आसा, एक रिलेशनशीप आसा, त्या संबंदान विस्वाशी रावप कितलें गरजेचें आनी तें आमकां कितलें देवीक करता तें दाखयता. जाल्यार दुसरे वाटेन करारान जेन्ना कोणूय अविस्वाशी जाता जाल्यार दुसरो जो आसा तो ताका बक्षिता. जशें देवान हे परजेक बक्षिली कितलेच फावटी आनी तिका खास्त देवान लावंक ना, फावो तितली खास्त लावंक ना. पूण परतून हो करार नव्यान बांदून हाडलो. जितले फावटी परजा चुकली तितले फावटी नव्यान बांदून हाडली. आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावपी थोडे आमकां असले भाग्योन मेळटात, असले मनीस मेळटात जाणी खेरीत भाशेन हें भाग्योनपण सांबाळ्ळां. तातूंतलो एकलो भाग्योन मॅक्सिमिलियान मारिया कोल्बे हो यादनीक. आनी खेरीत भाशेन तो आयिल्लो जेन्ना वर्ल्ड वॉर जाल्लें, जर्मनी पोलंडाचेर गुरी घालता आनी तो पोलंडाचो. जाल्यार थंयसरलो काडून तांकां जेन्ना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घातले, ऑस्विच म्हणटा थंयसर ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प, थंयसर गोराबो सांबाळपाक म्हणजे जाका खास्त पडलेली, मरणाची खास्त दिल्ली, मरणाचें फर्मोण दिल्लें, तो एक बापूय, तो एक घोव, ताचो गोराबो सांबाळूंक मॅक्सिमिलियान कोल्बे आपणाचेंच एके भाशेन अर्पण करता. ताचे सुवातेर आपूण मरूंक कबूल जाता आनी ताका सोडून ताच्या घोराब्या लागीं एकठांय करूंक ताका पाठयात म्हूण सांगता. भाव भयणीनो, हें करूंक जालें ताच्यान कित्याक खेरीत भाशेन
जेजूचो परगोटणार तो. आनी जें कितें आपणाक येतालें बो करून कम्युनिकेशना वाटेन आपणाचें बरोवप वो जे तेणें पिरियॉडिकल्स काडले तातूंतल्यान जावन देवाक परगटप आनी देवीक गूण परगटप हें ताणें केलें. मारयेचो खेरीत भक्त आनी मारयेचो भक्त कसो ताणें जो पंगड घडलोलो ताचे वरवीं जायते जाणांक कोंवेतेर करूंक काळजाचें कन्वर्शन आनीक देवाच्या मोगाक हाडूंक ताणें उपाय घेतले. आनी असलेंच एक देणें ताकाय फावो जालें. सायबीण माय ताका दिश्टी पडली एका दर्शनान आनीक ताचे मुखार 2 मुकुट दवरले, 2 क्राउन्स, एक धवो आनी एक तांबडो. खंयचो जाय तुका विचून काड. धवो म्हणल्यार प्युरिटी, पवित्रपण सांबाळप, आनी तांबडो म्हणल्यार मार्तीरपण. आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या दर्शनान म्हणटा म्हाका दोनूय जाय, प्युरिटी जाय आनी मार्टिडम जाय. आनी खरेपणी ताका दोनूय मेळ्ळी. एक याज्ञीक कसो आपलें जिवीत ताणें आपल्या लोकां पासत भेटयलें, याज्ञीक कसो ताणें हे साक्रामेंत दिले बो करून ज्या कोणाक गरज आसली, जे कोण कश्टवताले तांकां, आनीक मार्तीर कसो मेलो. तर भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक असलें विस्वाशीपण देवा लागीं आनी एकामेका लागीं जे संबंद आमचे आसात तातूंत आमी हें विस्वाशीपण सांबाळूंक आमकांय कृपा मागुया. जायते फावटी घडये आमकां अविस्वाशीपण भोगूंक पडलां दुसऱ्यांचें, भोगसूंक तयार जावया, परतून घेवंक देवा सारकीं आमी जावया. देव जे भशेन परजेन कितलेय फावटी हो करार मोडल्यारूय देव केन्नाच अविस्वाशी जावंक ना, देवान केन्नाच करार तो परो घालूंक ना. देव सदांच कराराक विस्वाशी रावलो. ते भाशेन आमी जेन्ना देवा भाशेन जाता तेन्ना आमच्यान हें पवित्रपण, ही प्युरिटी, हें निर्मळपण आमच्यान जडूं येता. तर आमकां ही कृपा मागुया आनी जण एकलो आमी आमकांच देवा लागीं करार आसा तो सदांच सांबाळूंक कृपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C17 पेज नंबर 35. C17. गोवा कोट्यो बारीक होक्यो उण्यांचा ता जिवा बसून म्हज्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें विस्तार पेटोवंक जाता मनशांक. जिवा उंडो पसंद करे मनशांक सोडून जिवीत जोडून उशीन म्हाका जेजू सोबे भोगता तुका जिवीत म्हजें मनशांक सोडून जिवीत जोडून उशीन म्हाका जेजू सोबे भोगता तुका जिवीत म्हजें. बापा मुखार म्हज्या देवाक नारूंक नासता कसलेंच नामोन. काळजीत उदक्या देव्या वरी घालून मिसलून जिवीत म्हजें जेजून वारोयलोल्या रोगतान जाता रगत सोडवणेचें. मनशाक सोडून जिवीत सोडून उशीन म्हाका जेजू सोबे भोगता तुका जिवीत म्हजें. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा, आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता. भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेची देख घेवन आमच्याच जिवाचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कोल्बे, तुज्या रॉक साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटभर घोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन बणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. बागयोन मॅक्सिमिलियन कोल्बे, खेरीत भाशेन जे कोण बोडखणींत आसात आनी बोडखणींत वावर करतात तांचोय पातरूण तांचे पासत आयज आमी मागता आसतना खेरीत भाशेन आमी जण एकल्यान आमच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक, आमी जण एकल्यान आमच्या कराराक विस्वाशी रावंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D9 पेज नंबर 51. D9. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय. जशें बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रिती मोगाच्या उज्यान पेटलें, तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं दी. हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सूर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली
हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक हे गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूं आदार दी तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मार तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया F6 पेज नंबर 88 F6. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची भोजण जातली. देवाक तिनवास देवाक हारगा जेसू सोंगी आमकां विशोय. देवाक तिनवास देवाक हारगा जेसू सोंगी आमकां विशोय. जेसूचो पोरमोळ आमी सगळेच कडेन शिंबडोत वेता. जेसूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता. देवाक तिनवास देवाक हारगा जेसू सोंगी आमकां विशोय. देवाक तिनवास देवाक हारगा जेसू सोंगी आमकां विशोय.